द थर्ड फोराम पोल आमच्या सोड्यान आयज आमी इनॉग्रेट करतात. पयलो म्हणटा तो आमचे बाब जनार्दन गोलतेकाराचे घरा कडेन ते वी जंक्शन. सेकंड नियर श्री शिव साखळेश्वर देवळाच्या ऑपोजीट नियर दॅट गणेश विसर्जन पॉन्ड. आणि हे तिसरो हांगा आमच्या सोड्या पोळणीर म्हणटा पळय दिसत. आणि हो रस्तोय ऑटोमिक्स जाल्लो काय स्टार्टिंग ऑफ द इयर. या एंड ओहीच कामां आमची. अगेन आय वूड लायक टू से तीन नाल्यार चार फोकस एक गांवान आमी फोकस न्हू फोराम पोल आमी एक गांवान घातलेले आहा. काल आमी ऑशेलान इनॉग्रेट केले, आयज आमच्या सोड्यान. आनी हयच एक गांवान आमी इनॉग्रेट करीत वयतली. काम चालू आहा फोराम पोल घालपाचें. अगेन आय वूड लायक टू थँक आवर केदार GTDC चेअरमॅन आणि आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट for getting this work ready in very short time. Thank you very much. हांव पयले सुवातेर देव बरें करूंक म्हणटा. हो फोकस घातलो, ह्या फोकसाची कितल्या लोकांक फायदो आहा. जे आमची लास्ट 8:30 भोस येता मान्नेच्यान आनी आमचे सगळे सोडयाकार ते जे भाजी आनी कितें विकूंक वयता ते मान्नेच्यान इकडल्यान शॉर्टकट येता आनी कारखाने येवचे पडटाले. ताका लागून ह्या फोकसाचो तांकां भरपूर फायदो जातलो. तशेंच ह्या घरान आमचो टोणी आहा. हांगा नाका जाल्ले लोक येवन हांगा कितें कितें करतात. बाबडे तर टोणींग तो म्हाका फोन मारता केन्नाय रातचो कितें जालें जाल्यार तेका तरी ते भायर सोरोंक गावना, कित्याक घरान एकलोच मनीस तो. हो फोकस आसल्या कारण थंयसर आतां लोक मातशे उणे बसतले. हांव चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या MLA सालिगांव केदार नायक, तेणी आमकां फोकस दिले. तशीच आमचे आमदार मॅडम दिलेलो लोबो हेमी हे फुडाकार घेवन हे लायटी घातली आमकां. तशेंच तेजें हें लायटीचें पयलें काम न्हू हांगा ह्या हेजेर स्पॉटार रोड केलो तेणी स्टार्टींग. आनी 8 दिसांनी तिका सांगलें आमचें गणपती विसर्जन जातालें. गणपती चवथ येवपाक आसली. चवथीचे तिसरे दिसा तेणी ते रिटेनिंग वॉल आनी ती स्टेप्सां सारकी गेल्ली. ते चवथीचे तिसरे दिसा तेणी करून दिले. हांव चडान चड देव बरें करून म्हणटा आमचे सगळे सोडयाकाराच्या वतीन. कित्याक आमचे हांगा गणपती ऑलमोस्ट 400-450 गणपती येता. तांकां तेजो गणपतीचो पावसान मागीर त्रास जाता तो फायदो जालो न्हू. तशेंच हांव मागता जे लास्ट टायम पळय तुवें वयर मिशीन दिल्लें आमकां जे घरा बुडलेली डिसिल्डिंगां ती चेनीचे ते JCB मातशी धाडची. आतां हे सगळें सुकलेलें आसा. आमकां ही मातशी व्हरोनूय उसोंक जायी. सायडीक मातशी पुरावल्या खूब ती उसोंक जाय. आनी तेच्या वयलो पळय तो बांद आहा ओमकाराच्या व्हडान तोय मातसो उसोंक जायो. हांव मागता मॅडमीक मायाच्या पयलींच हाडून दी, मागीर पावसान हाडून फायदो ना. कित्याक आतां देवांक गावता ते. थँक्यू वेरी मच.